ध्येया तुम्ही सगळी म्हणून आपयला आमकां सोम्या देवा घरा मेळथाती जमल्या भेटून अर्गा बहिरा सोम्याच्या त्या मेजा बोवारी मधुर ओवाळ उतरा कानात पोता रंगीत संगीत आमच्या मोठारी त्रिएक देवा कसून तुका ध्येया तुम्ही सगळी म्हणून आपयला आमकां सोम्या देवा घरा मेळून हाता हाती नाता तुका अर्गा बहिरा मोगळ भाव भणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता सांजुदाच्या भक्ती कनो तुमकां समेस्तांक ह्या मेसेच्या बलिदानाक स्वागत म्हणटा सांजुदाचें पुनशेत पक्षिकेरे ह्या पुनतळार मंगळारचो दीस भोव पवित्र दीस ह्या दिसा सांजुदाच्या मनाक नव्यान आदारण सोम्या जेजूक अर्गां बलिदान भेटोवन आराधना मुखांतर सोम्या जेजूची आशिर्वादां दोन घेवचो व्हरतो पवित्र दीस ह्या काळार ह्या पुनतळाक येवंक आमकां साध्य जायना असले संदर्भार माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन आमी करूंक खुशी व्हरता ह्या सगळ्या देवस्तुत्येंत वांटेली जावन तुमचे ते सवां तुमचे हृदय संगता घालून सांजुदाची मजत मागोवंक सोम्या जेजूचो आशिर्वाद जोडोवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां आमी सर्व संगता मेळया आनी ह्या नव्यानाच्या मिसांत वांटेली जावया हे मिसाचें बलिदान तुमकां समेस्तांच्या तेसां वसोत अख्ख्या संवसाराच्या इरेद्या वसोत पवित्र सभेच्या तेसां बसोत आनी आमकां समेस्तांच्या गरजांक वसोत माग भेटोवचें जावन आसा हे मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू देवाचो पूत म्हणल्यार सत हाच्या सुवातेंत जेजू प्रतिरितीन विवारिता जेजूचें अस्तित्व आयडेंटिटी ऑफ जीसस इज द सनशीप वा देवाचो पूत म्हणलें सत तो आमकां कळीत करचें प्रयत्न करता जेजू देवाचो पूत सर्गा संवसाराचो धनी म्हणल्यार सत आमी जाणा जाल्या आनी सोम्याच्या त्या सेवेंत सोम्याचो आदार कृपा मागोवंक आमी जाय हे संदर्भार सोमी आमचो देव सोडवोनदार म्हणलें सत जाणां जावन हे सोम्याची खरें पाटलावदार जावंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी उळकून घेवया नितळ काळ समानारी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमी सगळीं दोळे धांपया आमच्या हात अर्द्याचे दवरया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया काळजांत तावन दूख धर बोगसाणे मागतल्यांक बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमच्या गती विनंती करच्या तूं देवपाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थुया एकडी बोर आमचे सगळे इरादे आमची ते सवां सगळी सोम्याच्या पांयांतळा समर्पया
देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा धर्मदूत बागेवून सुद्धा देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फोव कर आनी अशी आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप अशें आसतना स्तेफना विरुद्ध उठलेले दगदणे विणती सिंपलेली भावार्थ पेनेसिया सिफ्रो आनी आंतियोका पर्यंत पावली आनी देवाची उतर गाजयत गेली तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी ते परगट केले ना पूण तांचे मदले आसलेल्या सिफ्रो घरांनी आनी सिरेन घरांनी आंतियोका पावताच हेर जातीच्या अंकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सोवे सोम्याचो आधार आसलेलो जाल्ल्यान जायते सतमानूंक लागली आनी सोम्या तेय पडटली ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बर्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो आनी थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातले ते बरे पळोवन देखले आनी तो संतोसलो सगल्या काळजान सोम्याक विस्वासी रावंक ताणें ताका उमेद दिल्ली कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भवार्थान भरलेलो तसलो अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो उपरांत बर्नाबास सावलाक सोदून तार्साक गेल्लो थंय सावलो मेळटाच ताका आंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो एक सगळे वर्सां ते तांचे पवित्र सभेंत जियेली आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी आंतियोकाक सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें देवाचे अवतार हे देवाचे उडपकार जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा तुम्ही जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा पोवितोंगरार सर्वेस पोरानो पारला सियोन शहर जाकोबाच्या सनिवासा प्रासन या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रीती मोगाचे तुझे ओडविके विशीं जायते सांगला ये देवाच्या शहरा तुम्ही जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा तुम्ही जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा सर्वेस पोराची पर्ज चिपटी करताना आमी आनी आमची पर्ज या शहराक जल्माली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्ज नासोन उडोवन तुज्या गोपान आमचे बिडार अशें म्हणून गायतलो तुम्ही जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा तुम्ही जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा मुझे बकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवंत जुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. हिवाळ्याचो काळ तो जेरुसलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवळांत सलमांचे सौकेंत पासय मारीत आसतना सुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयान साक्ष दितात, तरी पूण तुमी सतमानिनात. कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिबे दितां आनी ते केदींच नासवचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या हातीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, हांव आनी बाप एकच म्हणल्यार सत जेजू आयच्या सुवार्थेंत संवसाराक कडीत करता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो, तुमी जाणात जेजूचें मिसांव काम परगट रितीन ताणें सुरू केल्या उपरांत हरिहरीनी लोक तसो पाटलाव करतालो. कित्याक हरिहरीनी लोक जेजूचो पाटलाव करतालो? कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय अजापां घडतालीं. अजापां कसलीं अजापां? कोडकारांक तो गूण करतालो, आंधळ्यांक तो दीस अशें करतालो, केप्यांक आयक अशें करतालो, बेऱ्यांनी उलयशें करतालो, कुरड्यांनी पळयशें करतालो, ताप आसून वळवळतेल्यांक बरें करतालो, आकुडलेल्या हाताचे आसात, शिडेची पिडे लागलेले आसात तांकां तो गूण करतालो, मोडोन पडची पिडा आसा जाल्यार तांकां तो गूण करतालो, देवसार लागलेले आसा जाल्यार देवसारा धांवडावन ताचे तांतू सुटका दितालो, रक्तस्त्रावाची पिडा आसा जाल्यार तांकां तो गूण करतालो, मरणाच्या बियान आकांतून आसलेल्या पातक्यांक जावं पुरो ती प्रद्वारा संपडलेली स्त्री, जावं पुरो थंयसर आसलो झाकेव मातेव तसल्यांक तो बोगसोनो न्हय नवें जिवीत जिवंक सांगात दितालो, मेल्लेल्यांक तो जिवंत करतालो. कुसून गेल्ल्या लाजराक 3 दिसां उपरांत ताणें जिवंत केल्लें. नायम गांवांत विजवेच्या पुताक ताणें जिवंत केल्लें. जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लें. आनी असली महात कार्यां केल्लो जेजू नावाडीक जालो लोकांच्या दोळ्यांच्या दृश्टीन. आनी देखून लोक ताची विस्मितां पळोवंक तांचे समस्ये हाडन थंयसर येताले. हरिहरीन येताले. कित्याक तांकां सुटका दितलो, तांकां गूण करतलो, तांकां बरें करतलो. थंयसर कोणूच नातुल्लो जेजू एक मात्र. देखून ताच्या फाटल्यान तो धांवन येतालो लोक. आनी ह्या लोकांक पळोवन ताचें काळीज बिरमोतेन भरतालें, ताचें काळीज सुरसुरतालें. आनी तो म्हणटालो, गवळी नातलेल्या शेळयां परी ते आसात, गवळी नातलेल्या बकऱ्यां परी ते आसात, ते सगळे शिंपण गेल्यात. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो, पळया, एक गवळी नातलेले एक शेळयो वा बकरे आसा जाल्यार तांकां सारकी दिशा गोत्तुना. खंयसर वचो जाय, खंयसर उदक आसा, खंयसर सोरो आसा म्हणल्यार तांकां कळीत ना. आनी कोणा फाटल्यान वचो जाय म्हण तांकां कळीत ना. देखून ते एणे तेणे पिसोळून वेतात. जर तर सुणे वा गोठ आयलें, वाग आयलो वा चितळ आयलें जाल्यार ते सगळे आकांतान भिवान एणे तेणे पळोवन धांवतात
आनी अशे सगळे दुस्पटायतात आनी अशे नासाच्या वाटे पावतात. तशेंच एक मुखेली नातुल्लो पंगड आसा जाल्यार तांकां समाकट कितें करी जाय कशें आसा जाय म्हणलें कळीत आसना. खंयसरी तांकां एक ध्येय वा एम आसना. असल्या संदिग्ध परिस्थितीर आसलेल्या तांकां सगळें कन्फ्युजन. असल्या संदर्भार जेजू म्हणटा गोवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसात. देखून तांकां गोवळ्यांची गरज आसा, मुखेल्यांची गरज आसा. इस्रायल परसा इजिप्तांत अरण्यांतल्यान आपल्या मायगांवाक आयल्या उपरांत तांकां राय नासलें. बोंदणीचे व्हडले व्हडले राय आसले आनी हे राय ह्या इस्रायल परजेचे दाड घालतना तांकां सगळ्यांक सांगाता घालून ताचें मुखेलपण घेवन तांचे विरोध कोणूच एक राय नातुल्लो मुखेली नातुल्लो. देखून देवा लागीं ते विनंती करतात, आमकां एक राय दी, आमकां एक राय करून दी, तो आमचो मुखेली जावं दी. ताच्या मुखेलपणा काल आमी सांगाता मेळटल्या आनी विरोध राष्ट्रा विरोध झुजतल्या, विरोध राया विरोध झुजतल्या म्हणून देवा लागीं विनंती केल्ल्या वेळार देवान तांकां पयलो राय दिल्लो सावल. कित्याक गोवळी नातलेल्या शेळयां परी ते आसले. आनी असल्या संदर्भार जेजू आमा समेस्तांक कितें म्हणटा, तो म्हणटा मागा तुमी कित्याक पिकावळ येतेस्त आसा वावराडी थोडेस. पिकावळ येतेस्त आसा वावराडी थोडेस. देखून तुमी माग जाय दुनिया लागीं बापा लागीं या शेतांत वावराडी धाडच्याक, मुखेल्यांक धाडच्याक. पळया असली विस्मितां केल्लो जेजू ताच्या फाटल्यान हारी लोक येतले पळोवन तो त्या लोकां पासून सुरसुरता. आनी हो लोक कित्याक फाटल्यान वयतालो म्हळ्यार जेजू थंय बरें घडटालें, बरें जातालें देखून तो ताच्या फाटल्यान येतालो. पिडा गूण जाताली ते मात्र न्ही. सांगतास जायते पोटी तांकां जेजू मुखांतर काण जेवण मेळ्ळां. काण जेवण मेळटा जाल्यार कोण खंय वचना, सगळे येतात, कोणाचोय फाटल्यान करून येतात. आतां आमच्या आधुनीक परिगतेंत एक इलेक्शन आसा जाल्यार राजकीय पार्टीच्या फाटल्यान जायते जण येतात. कित्याक तांकां जाय पुरतें खावंक मेळटा, जाय पुरतें पिवंक मेळटा आनी कांय तरी इल्लेशे पयशे मेळटात. कोण वचना, सगळे वेतात. काण जेवण दिलें जाल्यार सगळे करूंक तयार आसात. तसले मनीस आमचे मदें आसात. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोकी जेजू खावंक दिता. पळया एक पटीन जेजून 5,000 लोकांक उंड्या मासलेन वाडल्लें आनी एक पटीन 4,000 लोकांक जेजून उंड्या मासलेन वाडल्लें. आनी संदिग्ध परिस्थितीन पळया लोक पोटभर न जेवलो, उंडे केले, मासली केली आनी अशें जेजू थंय शिकोवणी मेळटाली, जेजू थंय अजापाय घडटाली आनी जेजू तावन खावंकय मेळटालें, जेवंकय मेळटालें. देखून लोकांक संतोष भरीत आसतालो. देखून जेजूच्या फाटल्यान हारीन येताले आनी ते जेजू तावन ते बरें मात्रास येताले. देखून जेजून एक पटी म्हणलें आसा, ह्या पुरुशा पुतान कस सोसूंक आसात, ताणें मरण मरोंक आसा, तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत जावंक आसा. अशें म्हणटाना थंयसर पेद्रू आशिल्लो. पळया जेजूचो जेजूक लागशिल्ल्यान वळखतालो, जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करतालो. पेद्रू कितें म्हणलो, तें तुजें थंय घडना जावं म्हळ्यार तुका कश्ट येवचे, तुका अनवर येवचें, तुका समस्या येवचें तें आमकां नाकात. तुवें संतोष भरीत आसा जाय, तुजे सांगात आमी संतोष भरीत आसा, तुय संतोष भरीत राव, आमी संतोष भरीत आसा. देखून तुका तसली करगां येना जावं म्हणून तो म्हणल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, म्हजे सरशिलो पयस सरसयतना. कित्याक मनीस चिंता तशें तूं चिंताय, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय. तुजें चिंताप थोड्या तेंपाच्या क्षणीक सुखाचें चिंताप, थोड्या तेंपाच्या क्षणीक सुखाचें चिंताप तुजें. देखून पेद्रू जुआंव आनी जाकोब जेजू सांगता ताबोर वता गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजू रुपांतर जातना थंयसर मोईचे दिश्टीक पडलो, एलिया दिश्टीक पडलो आनी ह्या वेळार तांकां थंयसर सर्गीचो वैभव पळोवन भोव खुशी जाली, खूब खुशी जाली. आनी हे खुशी जाल्ल्या वेळार पेद्रून म्हणलें, सोम्या आमी हांगाच रावल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार असलो संभ्रम, असलो वैभव सकयल आमी गेल्यार ना, ह्या संवसारांत ना. देखून आमी हांगाच रावल्यार बरें. देखून आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक एलियाक आनी एक मोईचेक, आनी आमी हांगाच रावया. सकयल कितें हांवेचें म्हळ्यार क्षणीक सुखा खातीर आशेतले लोक जेजूच्या फाटल्यान येताले आनी तेंचें सूख आखेर पर्यंत आसूं दी म्हणून ते चिंताले. अशें आसतना
जेजू आयच्या सुवातेन पळयता तो जेरुसलेमाच्या त्या परबेक वेता जेरुसलेमाच्या देवाळाची समर्पणाची परब साऊल रायान ते देवाळ बांदलें 40 वर्सां ताका लागली आनी त्या 40 वर्सां उपरांत तें देवाळ उक्तावण जाताना समर्पीत करताना आचार शिरलें फेस्त वर्सान वर्स ते उडास जावन आचरण करताले आनी हे संदर्भार जेजू त्या परबेक थंयसर देवळांत गेल्लो आनी देवळांत सलमावरायाच्या चौकेंत तो पासयो मारीत आसतना पळया थंयसर जुदेव बेगून तरी वेडो घालना ताचे लागीं विचारी लागतात ते म्हणटात केदोळ पर्यांत तूं आमकां दुबावार कन्फ्युजनार दुबावार दवरताय केदोळ पर्यांत तूं सांग आमकां तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां सोडोवन सांग तूं येवसो सोडवणदार वय जाल्यार तूं येवसो मेसिया वय जाल्यार तूं येवसो तो सोडवणदार तुमचो जाल्यार आमकां सोडोवन सांग कित्याक तूं ओपारींनी उलयताय कित्याक तूं गुणान उलयताय कित्याक तूं ताका बोल्या बंधोनी गोवन रोमी गेरेन बुश म्हणटा तशें गोवन सांगताय तूं सांग सीदा म्हणून सांग म्हणून सांगल्या वेळार जेजू म्हणटा हांवें आच्या आदींस तुमकां मस्त पटी सांगलां पूण तुमी सतमानिनात तितल्यानच पण हांव करता ती कामां पणून सतमाना तें तुमी सतमानिना तुमची मोत दाड्डी जाल्या तुमची काळजां धरून जाल्यान केदोळ पर्यांत हांवें तुमकां सांगचें कितले पटी सांगलां आनी वॉट इज द आयडेंटिटी ऑफ क्रायस्ट कितें जेजूचें अस्तित्व कितें जेजूची अस्मिताय कितें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची अस्मिताय देवाचो पूत सनशीप ऑफ गॉड देवाचो पूत जेजूची अस्मिताय देखून जेजू पळया आपूण देव म्हूण तो क्लेम करना आपूण देवाचो पूत म्हूण तो क्लेम करता देखून तो पळया गोवळ्याक सरी करता आनी तो म्हणटा तुमी म्हजे बोकरे न्ही हांव खरो गवळी हांव बोकऱ्यांचें दार तुमी ते खरे गवळी न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हजे गवळ्याचें उतर तुमी आयकनात गवळ्यान केल्लीं कामां तुमी सतमानिनात जर तर तुमी म्हजे बोकरे जाल्ले जाल्यार म्हजो ताळो तुमी आयकतात हांवें सांगलें तुमी करतात पूण तुमी न्ही म्हणटा तो कित्याक म्हणल्यार आपूण देव न्ही पूण देवाचो पूत म्हूण तो हांगासर तो मानून घेता परनेसोल्ल्यांत आमी पळयता देव गवळी आनी इस्रायल परजा त्या गवळ्याच्यो शेळयो देव गवळी आनी इस्रायल परजा त्या गवळ्याच्यो शेळयो म्हणून परनेसोल्ल्यांत उल्लेख केला देवाक गवळ्याचें रूप दिलां आनी इस्रायल परजेक शेळयेचें रूप दिलां आनी तेंच आयडेंटिटी तेंच चिंताप जेजू नव्या सोल्ल्यांत हाडटा आनी म्हणटा आपूण ए गवळी देवा तावन आयलोलो देवाचो पूत ह्या परजेचो गवळी म्हणल्यार सत जेजू उल्लेख करता पूण हें मानून घेवंक सुदैव तयार आसनात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जेजू म्हणटा जो कोण पळय म्हजें उतर आयकून म्हजो पाटलाव करता हांव तांचो गवळी म्हूण मानून घेता हांव देवाचो पूत म्हूण मानून घेता तांकां हांव सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात हे संवसारी ते मरोन गेल्यार सासणाच्या जिवितांत ते सर्गीच्या राजांत म्हजे सदांच आसतले म्हूण तो म्हणटा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तर आमी पवित्र स्नाना वरवीं जेजूच्या ह्या गवळीपणांत आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो जाल्या पवित्र स्नाना मुखांतर जेजूचे भाव भयणी आमी जाल्या देवाची भुरगीं आमी जाल्या पवित्र सभेचे सांदे आमी जाल्या तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत जेजू कोण म्हज्या जिवितांत जेजू कोण जेजू एक गवळी जेजू देवाचो पूत म्हणून आसता वरा जेजू देवाचो पूत सर्ग संवसार सोदुनी तोच एकमात्र देव तो बापा सवें आसा तो पूत आनी तो पवित्र आत्म्या सवें त्रिंदाद तो जावन आसा तिसरो जावन त्रिंदाद आनी तोच आमचो देव सोमी जेजू क्रिस्त म्हणले सत आमी जाणा जावंक जाय देखून ह्या सोम्याचेर अखंड पातयेनी ह्या सोम्याचेर अखंड विश्वास ह्या सोम्याचेर अखंड भावार्थ आमी दवरून जियेल्यानंतर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी नाश जावचे ना आमी कंगल जावचे ना आमी शिंपट नव्याचें नांव गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी आमी जावचें नांव आमचो एकमात्र गवळी आनी तो गवळी क्रिस्त सोडवणदार सोमी हाचे बागा दुसरो गवळी वा दुसरो देव आमकां ना आमी ताच्या सरोवाच्यो शेळयो म्हणले मोतींत दवरूंक जाय देखून थोडे फावटी आमकां ह्या सोमयाचेर भावता सोमयान आमचे थंय नवालां घडल्यार
आमचे ते विस्मितां केल्यार आमचे मागणे आयकून तक्षण आमकां ताणें रेस्पॉन्ड केल्यार हांव हो देवाचो पूत म्हणटा आमी ना जाल्यार जेजू आसा गी जेजू खंय आसा जेजू न्हीद लागून ना जेजू आसा गी म्हणून दुबाव येता आमकां आधुनीक काळात कोरोना पिडा आसा सगळ्यांनी विस्तारल्या ह्या वेळार वस्तू लोकांनी मागणें केलें माग ते आसा आमी पूण आजुनी वखद ह्या पिडेक वखद काडूंक मनशाक कुळाक जावंक ना ही पिडा उणी कांय जाल्ली दिसून येना जायतो लोक ह्या पिडाक बली जाता आनी ह्या वेळार मस्तू जाणांनी मनशां आसा ह्या देवा लागीं आमी मागता आमच्या सोमया लागीं आमी मागता आराधन करता नोवेन करता आमच्या घरांत रावन आलतारी मुखार देबी घालून हात वयर कर निरंतर मागता कुर्सावाट करता आनी सगळे मागणी आमी करता आतां आमी तेर्साचें बलिदान भेटयता तेर्साचें भक्तीपण भेटयता सगळें आमी करता पूण जाल्यार सोमी आमचे मागणी आयकना सोमी आसा गी ना सोमी न्हीद लागी म्हणलें सवाल आमच्या मतीक येता दुबाव आमकां येता आनी ह्या वेळार उडास दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोमी आसा सोमी हें सगळें पळयता उडास दवरा पळयता आनी सोमी हाका सुडका दिता उडास दवरा पूण आमची काळजां दारूण जाल्ल्यांत आमची काळजां मनां दाड्डी जाल्ल्यांत सोमी कांयच करूंक शकना पळया जेजू आपल्या माय गांवाक गेल्लो नजरेताक थंयसर गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर अजापा करूंक जावना कित्याक तांचे थंय तो बाबार्थ नातुलो देखून अजापा करूंक जावनात आधुनीक काळार ह्या मनशाच्या जिवितांत तो बाबार्थ सोम्या थंय थिरना तो बाबार्थ सोम्या थंय दडना तो बाबार्थ सोम्या थंय बळवंत ना देखून आमी मागता ते आमी घेना आमी आमचे ते अजापांक घडनात कित्याक म्हळ्यार आमचो बाबार्थ दंडळ्ळो बाबार्थ आमचो बाबार्थ क्षणीक बाबार्थ आमचो बाबार्थ तो खोल्यार आसलेल्या उदकाच्या थेंब्या परी तो केदाळा जडटा म्हणून आमी कळीत ना देखून देव आमचे थंय विस्मिता करूंक शकना देवसाराची राजवडकी चलोवन गेल्या देखून देव तटस्थ उरला देव सबाय पळयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी जेन्ना आमचो बाबार्थांत बलिश्ट जाता तेन्ना आमी धांवन येता सोम्या लागीं सरपडटा आनी तेन्ना खंडीत सोमी आमचे मागणी आयकतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सोमयाचेर विस्वास दवरया ह्या सोमयाचेर बाबार्थ दवरया तो एकमात्र देव हाचे भायर दुसरो देव आमकां ना तो देव आतावन आयिल्लो देवाचो पूत बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा मेळ्ळें सत मानून घेवन ह्या त्रिंदा दिसो मोग करूं ह्या त्रिंदा दीक मानून आनी त्रिंदा दिसो पाटलाव करूंक सोम्या आमकां आदार करपा दी ताचेर मात्र भरवसो दवरूंक आमकां आदार करपा मेळो दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. Tu vens degli arenian, gasam sozodloi tuja udar ponan, kanik sam to samarpitam, bhakti nani vodamonan, ge bapa, ge vudo, ge bapa, ge स्वीकार पावन कर जीवन अर्पिता तुका गे बापा गे बुडो गे बापा गे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्य पवित्र बेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत धर्मदूत सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडूनेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन
ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेचे शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ते धर्मदुत्यांच्या बुन्यादीर तिरांनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान एवढा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेंच्या दरबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, dălvara so serves potu, sergani sonsar bola, tuja vai babang, un sergin tu kacai jen. Un sergi tu kacai jai serves porace nabi ye tata kacai jai un sergi tu kacai jai un sergi tu kacai jai. बाबा करूसो तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससूंगेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. ते स्प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडार रग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी इश्टगती अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माय सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जोजे भाग्यवंत धर्मदुतां भाग्यवंत जोतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजो थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची अजनामतीन दवरनो जेजू देवाचो पूत म्हणलें समजोवनो ह्या देवाच्या पुताची निरंतर विश्वासीपणान सेवा करूंक देवाचो आदार करपा मागोवन समयान शिकलेले मागणें सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून दर राजेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्या राजवट की जी पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमचे सवय आसो माय मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी सगळीं दिमी घालया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीसावन ह्या संवसारी आयिल्ली बापाचो देवाचो कोरो पूत ती आमी समेस्तान ताचे सरशें आपयता ताचेर विस्वास दवरून बावार्थ दवरूंक जिवेत जोडूंक उलो दिता हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मगळ भाव भयणीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ जेजूक उंड्या आनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य जायना तरी आत्मीक रुपार जेजूक आमकां आमचे थंय घेवंक आमकां साध्य जाता आत्मीक रितीन सोमी आमचे सांगाता ये आमचे सांगाता राव आमच्या कुडींत आमच्या मनांत आमच्या काळजांत आमच्या घरांत सदांच राव म्हणून भक्तीन सोम्याक आमच्या जिवितांत आपोवया आनी सोमी आमच्या जिवितांत सदांच रावून आमकां आशिर्वादीन सांबाळी म्हणून आमी मागया सोम्या भुकेर आमी आयल्या तुजे कांती आमकां उलो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सर जावन आसा वासयल्ल्या गांवाक पोयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता यात्रिका आमी सर जावन आसा वासयल्ल्या गांवाक पोयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी ससाय मागता प्रार्थुया इकडे परतोळे दांपून सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताची मजत करपा मागया भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा बगे वजूता देवाच्या जैते वनमरणा पासून ह्या नवेराच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेन कोडी रक्ता वरवी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मारा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मगळ भाव भयणीनो आतां आमी सांजुदाच्या मनाक नवेन सुरू करता साध्य जाल्ल्यानी दिमी गेलयेत नातल्यांनी तुमी थंयसर बसून ह्या नवेनांत वांटेली जावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे वजूता देव सरकारा साम जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनंती करता
सांजोतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आम्ही सांगाता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म जोतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्तगतीचो आमी उडास करता भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्या मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर होगळाव लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीन तूं आतां करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवाचो आनी पेल्या सो करो मोग वाडय आतां आमी बागे मोजूतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवे कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा आमची सर पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्म जावन आसलेल्या बागे वजुता देवा आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दरासो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची सुवार्ता तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्तगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कर्स अडचणींनी सांपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्याचो तूं केरी शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून म्हजें घर जाणून तुज्या पुनशता पातयेन आयलां तुज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमची तेसांव आमची गरजो आमच्या आशा सगळीं सांजुदा मुखांतर सर्गेंच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया आख्ख्या संवसारा पासत मागया कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सगळ्या संवसाराक सुडका सोडवण मेळच्या पासत मागया आमच्या कुटुंबाच्या सद्या पासत मागया कांय थोडी परगांवांत आसात कांय थोडी गांवांत आसात कांय थोडी येणे तेणे गेलीं सांपडलेल्यान थंयसर आसात तांकां प्रते रितीन देवा स्वादार करपा मागया वेगीस तांकांय आपल्या घरा फाटी परतूंक देव आदार फावो करून दी म्हूण मागया विशेष करून आमी मागया कोरोना पिडे वरवीं देवा देणी जाल्यार हर एकल्यांक ससान विशय मागया कोरोना पिडेर सांपडलेल्या हर एकल्यांक कुडयेत्म्याची बरी भलायकी आमी मागया कोरोना पिडे खातीर प्रते रितीन कोरोना पिडेच्या सुटके खातीर आनी कोरोना पिरो विरोध झुजलेल्या सर्व राष्ट्रांच्या सरकारां पासत सर्व राष्ट्रांच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यां पासत डॉक्टरां पासत नर्सांक पासत सेवकां पासत सरकारी अधिकाऱ्यां पासत पुलिसां पासत आनी विशेष करून ह्या पिडेक विरोध झुजोवंक आदार दितात कुमक करतात सरदानी पासत आमी मागया सांगात आमी मागया आमच्या भुरग्यां पासत थोड्यांची परीक्षा जाल्या थोड्यांची परीक्षा जावंक ना सडावत कोणाची परीक्षा जावंक ना ती अर्द्यारस बाकी उरल्या धवेची भुरग्यांची परीक्षा आनी जायी PUCची एक परीक्षा बाकी आसा आनी CET नीट असले परीक्षा आनी जावंक नात कॉलेजीच्यो इंजिनियरिंगाच्यो मेडिकलाच्यो परीक्षो आनी जावंक नात असले संदिग्ध परिस्थिती आसून भुरगीं वत्तडाच्या मानसीक वत्तडाच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत अडचल्यांत तांचे पासत आमी मागया जायतीं फंक्शनां काजारां सभणां जावंक आसलीं जावंक नात चिंतल्ले आमी खंयचेंच जावंक ना असले संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्या आमी समेस्तांक जेजूची कृपा सडवण आमी मागया सांजुता देव आमच्या पासत विनंती करून दी जेजू आमचे दया दाखोवन दी आनी मरेकार संकटांतले आमकां निवारण दी म्हूण आमी मागया म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडोळो पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय हे वर्ता संता म्हज्या काळजाच्या गुंडाय हांव तुका गोलो मारता अशा संडल्ल्या बरोसू दिवचे केरी तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसीन वादी की तूं म्हाका मोगान आतां सुद्दां आसून वर आमी वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समया जेजूचे महिमे वंदन हांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलें जावं आमेन सांजुता देवा उलय कस्त अडचणीन आनी निराशेंत आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शरती जावन आसच्या बगे वजुतात देवा आमा बसो जेजू लागीं विनंती आमच्या बापसाहेब बिस्प साहेब आनी फ्लोडाऱ्यांक जेजू कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा बसो जेजू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुबार्ता सुमेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यान धाडचे खातीर आमा बसो जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन करप राजितक आनी शांती समाधाना घडचे खातीर आमा बसो जेजू लागीं विनंती कर बगे कुटुंबान जेल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंब मोगाची बिडारां करचे खातीर आमा बसो जेजू लागीं विनंती कर सगळे समेस्त भावार्थांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सास्तीक शांती आनी निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा बसो जेजू लागीं विनंती आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आनी कुडीच्या आक्रमणाचेर जैत वरच्याक आमा बसो जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया महिमे वत धर्मदूत आनी रक्त साक्षा बाकी वजुतात देवा
तुझे सुमोग जायत्या वांटलाय तू सुमोग आमच्या काळजांनी तू सडई पत्क्याच्या आणि स्वार्थाच्या वाटो सोडून मायमोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बोळांनी गठाय दी कस्ट अडकळीमध्ये निराशेन आनी बेजारांत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणयेच्या पयना शबितायन सुमकोन सर्गीन देवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी फावशें कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मंगळ भाव भयणीनो सांजूत देवा मुखांतर लाभलेल्या सर बरेपणाक देवाक आमी अर्गां दिवया. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जिणीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गोड्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां बापा या नव्याच्या कुटुंबा भाग्यवंता देवाच्या मजतीन तुवें दोळस केले आनी मुखार करूंक शिविल्ल्या उपकारा बसो बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजे थंय पातये दिल्ल्या सुख नासतना कुमोक केल्ल्याक आनी कश्ट आनी राशेन सांबाळून धरलेल्याक बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पथकांत सुटका दिल्ल्याक बोवळी मोती उजवाड दिल्ल्याक आनी कंदी दुखीनी आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या थंय एकल्याच जिणीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरार्थ तरिल्ल्याक आनी बेजूळ काळजाच्यांक पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्याक बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता. पुंतळा सांजुताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां या दिता. जाग्यार सांजुता मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां सांजुताच्या दिता. मजतीन या पुंतळार सभा प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. सांजुता मुखांत आमी मागले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा भाग्यवंता देव मारिफात आमी तुका अर्गां दिता. आमी सर संगता मेळोवन सुमेचे मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितां तशें आमची पथकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतले अनवरांतले निवार आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणे आनी पथकांतली निवार आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सर्वेस्परा तुज्या मनेरेने आदवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सगळींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सहते समाजारी करन सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सर्गींचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. मंगळ बापा गांवांत तशें परगांवां फोव ते काम नासतना कस्तू ज्या सर तुज्या भुरग्यांचे कावकूळट कर तांकां बरें काम फोव करना तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. दयाळ बापा फोव ती जिणी संगाती वा संगाती मेळनासतना कस्तू ज्या सर आमच्या बाबिणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची बी जिवोवचे तेणे फोव कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. सर्वेस्परा भुरग्यांचे तेणे आशेतल्या सर काजरी जोड्याचे बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्यांचे तेणे तांकां फोव करना तांचो संतोष सडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थन येसुमी. बरी पिडेस्ताची भलायकी तुजी भुरगीं तुजे मजत मागतात आमची मागणी आयक नमार आनी एका कुर्तीचे माये नमान आमच्या जीव अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्दे सेवेची बाळगां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आजकाल उसकार आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शके ते तुजे काकूळ देवळे आमचेर परते हे बद्देश उपरांत तुजे कशें सदय पाव जेजूक आमकां पळोवंक आमकां दया कर हे देळी मगड ये तुलो बी अवकार मरये. मगळ भाव भयणीनो इकडे बरदोळे दांप्या आख्खे संवसारा बसोत आमचो मेस्तां बसोत पिडे वरवीं कश्ट दिल्या सर लोकां बसोत आमी मागया तिरिंदादीक वंदन सांगाता म्हणया महिमा तुका सर पदवे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तुवें आमचे मनशा सैब घेवचे तितलो लानवींग जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शेडोवचे वेळार पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी कश्टो ज्या तुज्या साकरांनी साकरणेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन बेगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याचें नांव आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो तुमचे सोबे असो. प्रार्थुया भोव दयाळ सोम्या बाबर तांच्या बुजवण दरा तुजी मीत मेर नातली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टो ज्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून मनभेद पयस करून एकामेका काळजांतून बोगसून जीव तांकां तूं आदार दी
आपल्या कष्टावर विस्वारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बघून दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांच्या संगात राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच अर्गां दिवन दीत. जोची येतानी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर वागो. तो तुमकां माईपास आनी काकुळतीन वागो. दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी. देवाचो एकलोच पूज्य जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसवणे परपणे संवसारापर्यंत आमच्या संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट बसवून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां भर आमी सक्रामेंताचें आराधन करतले. आमी आमकां सोम्या समर्पण दितले. अख्ख्या संवसाराक अख्ख्या संवसार विस्तारलेल्या कोरोना पिडेस्तांक सगळ्यांक आमी सोम्या समर्पण दितले आनी ताची कृपा मजत बेसांव मागून घेतले. देखून सगळीं आमी देवी गेल्या सोम्याक आमी स्वागत करून आराधन करून गावया. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार. Jesu mogalu udar, kitlo mo walistang so. Amche sangit israt rautam, amka samar salaitam. Tace bagarer konasa, sampot prit mo kartolo. So sangat kandita wanto dewik mogaso tace bagarer konasam sampun prit mo kartolo. संपूर्ण प्रीत mo करतलो देव आमच्या मध्ये असा. So sangat आमका सांगा दिता आमका आशीर्वादाने भरता. wanto dewik mogaso येदुलोब जेजूक आमी स्वागत करूया. Kultaci येदुलोब जेजूक आमी आराधन करूया. म्हणजे काकुळ तुके दी वरती Pirmoti sodonio तो काकुळ तिजो सागरतो. Becik katnyang बेचिक तुला पुटलो झालेल्या त्या बापाय पुरी आमका इथं पुटलो दरून आशेवन आसा. आपल्या रक्तान तोडाला आमका दोन्ही तण करता या सोम्याक आराधन करूया. Bapa dita tangka आमका समेस्ता बापा वंशून दिला. आमी खुणे नासले आमका सगळ्याची बीत मिळत जाई. बरो रक्ताच्या बापात ते मिळत जाई म्हण आमका बाप हालेलुया 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 अर्गान जेजू गळाब जेजू सुते जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सोम्यान जेजू Tuka sumyan Uglap tuka sumyan Jesu. Studi tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 मगर बाबडीनो एक घडी बरो सोम्या पळया. आमी बसया. खंय सर तुमी आसात टीव्ही मुखार आसात कंप्युटर मुखार आसात मोबायला मुखार आसा तुमी थंयसर बसा. सोम्या पळया. सोम्या पळया. हाचे सुवार्थेंत आमी आयकलें उतर हांव आनी बाप एकच. आमचे थंय थर ना. आमचे थंय वेगळा आसार ना. आमचे थंय कांयच तफावत ना. आमी एकच. कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या देवाची स्तुती करचें भाग आमकां फावो जाला. म्हाका आनी तुमकां फावो जाला. देखून ताका मान फावो. ताका महिमा फावो. कित्याक म्हळ्यार जेजू जल्मताना सर्ग उक्तो जालो आनी थंयसर महिमा महिमा म्हणलें गीत
आंज बडव्यांनी गायलें जेजो जिवान जालो आनी थंयसर सर्गार संतोषाचो नाद उपचलो. आमी ह्या सोम्याची स्तुती करूंक जाय. कित्याक सर्गार देवदूत आंज बडवे सोम्याची स्तुती करतात, अख्खो संवसार सोम्याची स्तुती करता आनी आमी हर एकल्यांनी सोम्याची स्तुती करूंक जाय. रूख जणां प्राणियां पक्षियां नदी न्हंयो बांयो दर्यो सोम्याची स्तुती करतात. गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती करतात. तोटां भाटां शेतां शेतकारां सगळीं सोम्याची स्तुती करतात. तांचे सांगाता मेळून आमी सोम्याची स्तुती करया आनी गावया मान आनी महिमा. महिमा आराधन तुका सोम्या हरिये तिमी सर्गी संसारी सत्पडता तुझे चरणी. मान आनी महिमा मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोय असलोय सोम्या तो देव पण तुझे लिपून मनशा कुडगेव नाहिल्लो मनशा रूप घेवन तू आयलोय सोम्या. पातक एक मात्र सांडून आमचे गतीन जियेलो आमच्या गतीर तू जी आमचे गतीन जियेलो. रूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो भोगच्याक सदा दिलो. रूपी तुवें आमकां सांगात दिलोय सोम्या. मान आनी महिमा तुका मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या उगळप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या. हरिये तिमी सर्गी संसारी एक जीवी सत्पडता तुझे चरणी सोम्या तुझ्या चरणी समोर पडतात. मान आनी महिमा सोम्या आराधन तुका सोम्या. जेजो निमाण्या त्या जेवणार सोम्या मोगा मंदामेन दिलो मोगा मंदामेन तुवें दिलोय. सेवेन जिवीत सोहरू सेवेचे जिवी सरोंक पाय शिसांचे दुले पाय शिसांचे दुले सोम्या. उंडो वायट मास रगत कर उंडो आनी वायट मास रगत सांग तुझे कुडीन बदलो तुझ्या कुडीन तुवें बदलय सोम्या. म्हज्या उडासा करात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो. तुझ्या उडासा करूंक तुवें शिसांक आदेश दिलोय. मान आनी त्या पासून तुका मेहरगान दिता हांव तुजी स्तुती करता. तुका मान आनी उगळप दिता सोम्या. आराधन तुका आराधन करता हांव तुका दिन वाचता तुजी स्तुती करता. हरिये तिमी सर्गी संसारी सर्गी आनी पाताळी सत्पडता तुझ्या चरणी सोम्या. चरणी तुझ्या चरणी जर पडतात तुका आराधन करता. मान आनी उगळप तुका सोम्या. मान आनी महिमा सोम्या. आराधन तुका सोम्या. येशुवे आराधन हालेलुया येशुवे आराधन हालेलुया शादारा बाला 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 संत का बाला ये बाला ये हालेलुया जेजो मानाने महिमा जेजो उगळप जेजो सुजी जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 हालेलुया. मुगळ भाव भयणीनो एक घडीभर सोम्या पळया परत ह्या उंड्या रुपार सोमी खरोच हजार आसा. तुम्ही ताका पळयतात देवाचो पूत तो सर्ग संवसार असो दोनी तो बाप आनी तो एकच. आमी बागी ह्या सोम्याक पळोवंक शकता. ह्या सोम्या लागीं उलोवंक शकता. ह्या सोम्याचें आयकोवंक शकता. देखून जेजो म्हणटा
या पुताक कोण पळयसत मानता तो मरत जाल्यार येतलो ताका हांव सासणीक जिवीत दितलो तो केदीकच नास जावचो ना केदीकच नास जावचो ना ताका जिवीत मेळटलें बरोवन वमतांच्या मापान पूण आमी ताका पातयेना आमी ताचेर दुबावता आमकां कश्ट नश्ट आयल्या वेळार आमी दुबावचे आमी कितें करता सुम्या म्हाका एक काम मेळ्ळें जाल्यार तुका हांव मिस दितां म्हाका कांय उपकार मेळ्ळो जाल्यार हांव वाती पेटयतां कांय मेळ्ळें जाल्यार कांय कुमोक तुवें हांवें मागिल्लो उपकार मेळ्ळो जाल्यार हांव कांय इल्लें दान करतां कंडिशन घालता सोम्या पूण तुवें तें दिवं ना जाल्यार तुका कळीत आसा म्हाका कितें आसा कितें जाय कितें नजो म्हूण तुका कळीत आसा जर तर तुका कळीत आसा म्हाका ती गरज ना तूं म्हाका दिनाय हांव बसयलेलें करना कित्याक म्हाका मेळोना तुवें दिल्यार मात्र हांव दिता नातल्यार दिना तसलें कंडिशन घालून हांव मागता सोम्या कित्याक म्हजो बाबार्थ अस्कत म्हजो बाबार्थ दंडळलो हांव पातकी सोम्या पातकान पडटा तुजेर दुबावन तुका थोडे फुडें पयशे दिवन हांव मोलाव घेवचे प्रयत्न करता आनी ह्या वेळार हांव म्हाकाच म्हजें तें पातक वोण घेता हांव म्हाकाच म्हजें तें शिराप वोण घेता आनी म्हाकाच हांव म्हजें तें नास वोण घेता ह्या संदर्भार हांव पातकी जावन जियेता हांव सैतानाक वेंगता सोम्या तुका तिरस्कार करता हांव ह्या संदर्भार म्हाका तुजे काकुळतेची गरज आसा म्हाका तुज्या बक्षण्याची गरज आसा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हर एकलो आमी कितले बडी ह्या सोम्याचेर दुबावल्या जावंक पुरो कितले बडी ह्या सोम्याक आमी तिरस्कार केला जावंक पुरो थोडे बडी आमकां बघता इमिसाचें बलिदान काल भेटोवचें एक पिशेपण म्हणून थोडे बडी बघता आमकां थोडे बडी थोड्या उसारलेले आसा एक बडी एका फिरकोचेर हांव आसतना एका चलयेन सेकंड PUCची चलयेन म्हाका म्हणलें आसा वॉट इज दीस सेलिब्रेशन ऑफ मास नॉनसेन्स आय डोंट बिलीव इन दॅट म्हणून म्हणलें आसा थोड्यांक तें नॉनसेन्स म्हणून बघता थोड्यांक तें न्यू सेन्स म्हणून बघता थोड्यांक कितें बघता काही थोड्यांक म्हणचें आसा सक्रामेंताचें आराधन काल वेस्ट ऑफ टायम एक घंटो अर्दो घंटो तुमी बॉम्ब मारतात आराधन करतात काल त्या एक उंड्याचो कुडको दवरून तुमी आराधन करतात शी आय डोंट लायक दॅट म्हणचे आसा थोडे आमचेच कातोलीक मिसाक येवचे इगर्जेक येवचे म्हणचे आसात आमची थोडीं भुरगीं ल्हान ल्हान वाटचीं भुरगीं तांकां हें पुरो नाका मिस नाका तांकां आराधन नाका तांकां नवें नाका थोडे बटी आसात आनी कितें करतात तांकां मोबायलार जाल्यार टिकटॉकार जाल्यार वॉट्सॅपार जाल्यार फेसबुकार जाल्यार घंटे घातले जेवणी नाका कावकी नाका सकाळीं 8 वरां बसल्यार दनपार 1 वरां मुसोर या संजे राती न्हिदता पर्यंत 1.5-2 वरां पर्यंत मोबायलार आसल्यार तांकां वंडो ना कांय समस्या नात कांयच प्रॉब्लेम ना आमच्या गांवचे आनी खंयचे उत्तर कोरिया आनी खंयच्या कोरियाच्या सगळ्या चेड्या चेडवांक पळयतात पूण सोम्याक पळोवंक आमचें तें जायना आमचो बाबार्थ तसलो अस्कत दुबाव आमच्या बाबार्थान आनी असल्या परिस्थितीर असली कर्ग आमी मागून घेता म्हज्या मोगाच्या भावान मोयनीनो कित्याक एका निजा देवाक आमी सांडला तो मात्र देवा सोपोत म्हणलें सत आमी सुकून पडल्या जे कितें ताणें आमकां उडासा करा म्हणा तें आमी करूंक शकना देखून आमी पातक आमचें तें वोण घेता आनी ह्या वेळार बांदपास सांकळेनी आमकां वेळो घाला आमी घट्ट सांकळीनी रेवडना आसा आनी संदर्भार सोम्याची काकुळत मागची गरज आसा साकुळत तवळ देव सैताना फरमायतलो आनी म्हणटलो ह्या मनशाक तुवें बांदपासान घालाय ताका सोड ताणें ताच्या पातकाची दूख धरल्या पश्चाताप पावला तो त्या पातकांत हांव पश्चाताप पावला त्या पातकाची दूख धरल्या तुवें ताका सोडय जाय सुडका लाबय ह्या मनशांतल्यान पळून वच म्हणून आमकां सुटका सोडवून दितलो देखून एक बरो आमी दोळे धांपया आमच्या हाताचे दवरया बुगूस म्हाका सोम्या बुगूस म्हाका सोम्या जेजू म्हणलें गीत गायतना आमी आमच्या पातकाची दूख धरया आमच्या पातकाचे बोगसणे मागया आमी आनी ते रितीन ताची काकूळ तुजोवन घेवया बोगस म्हाका सोम्या जेजू म्हाका बोगस काकूळ कर अवस्कत जाला सोम्या बावार्ता नचकत जाला पातका नचकत जाला
हांव बोक्षिता दुस्माना हांव दुस्माना बोक्षिता हांव हेरांक बोक्षिता तुवें म्हाका बोगस सोम्या शेजाऱ्यांक हांव बोक्षिता हांव हेरांक बोक्षिल्लें बरी तुजी काकूळ निरंतर म्हज्या देवान येवं दी सोम्या जेजू तुज्याच नांवान तुज्या नांवान म्हाका बक्षी सोम्या बोक्षिता तुजी काकूळ तुज्या दुस्माना खंय तुजेर आशीर्वाद घाल हांव बोक्षिता पातकाचे शेजाऱ्यांक अपराध मानी नाका सोम्या हांव तुज्या बोक्षिता पातकाक शिक्षा लाय नाका काकूळ तूं दाखय सोम्या हांव वास्यान मिलो हांव वास्यान मी नांवान बोक्षिता जाल्यार मोनाच्या सोम्या तुजे तो बक्षणे हांव जोडिना जाल्यार म्हजे मदीं समाधान ना संतोष ना हांव करता तें काम पता पावना सोम्या हांव मोग करता तूं म्हजो मोग कर तुज्याच नांवान तुजे पुताच्या त्या बापायन त्या पुता समोर गेल्ले बरी तूं म्हजो मोग कर तुझ्या पातकाची दूख धरता सोम्या तुझ्या पातकाचे बक्षणे मागता अख्ख्या संसाराच्या पातकाचे बक्षणे तुझ्या भावाच्या तुझ्या बहिणीच्या तुझ्या पुताच्या तुझ्या दुयेच्या तुझ्या बापायच्या तुझ्या आवयच्या सगळ्या पातकाचे बक्षणे तुझ्या लागीं मागता हांव मास्यर आसलो काकूळ दागे बक्षणे मागता बोक्षिता दुस्माना तुझ्या भावा बहिणीला हांव तुमच्या पातकाचे दूख धरा तुमच्या पातकाचे बक्षणे मागा तुवें गेल्ल्या पातकाच्या तुझ्या पुता तुवें गेल्ल्या पातकाच्या तुझ्या गवार पतीने गेल्ल्या पातकाच्या तुझ्या आवयवर गेल्ल्या पातकाची दूख धर अख्ख्या संसाराच्या पातकाची दूख धर बक्षणे माग हे बरेकार करप करते पुरी करते आमकां निवारूंक सोम्याची काकूळ तूं करपा माग जेजू तुज्याच नांवान हांव पातकी सोम्या हांव पातकी सोम्या हांव पातकी तुजे विरोध देवा विरोध करपाक मोजी काकूळ कर सोम्या काकूळ कर राग मोजो पयस राग मोसो तुजो द्वेष पयस कर मोगान मुझे दांडपण मुझे धरून काढीस मुझे दांडी मोग काढून एक मासाळ रगत मासाळ काढीस मोगाळ काढीस तुका कर सोम्या बोक्षिता शेजाऱ्यांक सोम्या म्हाका बोक्षी म्हाका काकूळ बोक्षिता तुझ्या अपराध पुसून काढ म्हाका नितळ कर म्हाका नवो कर तुझ्या काकूळीचेर तुज्याच नांवान हांव बोक्षिता दुस्माना सोम्या हांव मास्यर मिलो हांव बोक्षिता शेजाऱ्यांक तुझे काकूळ तुका बोक्षिता आशीर्वाद दी अख्ख्या संसाराच्या सगळ्या पातकाच्या पातकाच्या संसाराक सुटका सोडवा लाभ तुज्याच नांवान हालेलुया 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 तू बरा सोम्याचे काकूळ तू मागा हालेलुया 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 अर्गा जेजू गुलाब जेजू तुझे आराधन जेजू सगळ्या मनशाचे तुझे दिसते काल काकूळची दिसते काल सगळ्या मनशाची पातकाचं पळे नका सोम्या तुझ्या उदार काकूळचे सगळ्या मगस पातकाचा सुटका सोडवून लाभय आशीर्वाद लाभय सोम्या हालेलुया 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 मग भाव भयणीनो एक घडी परत सोम्या पळया आमी आमचे हात उस्क्याचे दवरया परत सोम्या पळया आनी आमचे दोळे धांपया इट्ट बसया आमी बरो श्वास काडया बरो श्वास काडया तळटार सोडया सोम्याची ती उतरां आमच्या काळजा मनांत आयकल्ली ती एक घडी बरोड आसाडया जेजू देवा सपूत कोणें जेजूक पळयला ताणें पापाक पळयला असली उतरां जेजू आमकां दिताना ह्या सोम्याक आमी आमचें समर्पण करया तुमच्या सगळ्या कुडीचें समर्पण करा माताच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कूड त्या कुडींत आशिल्लें ऊण अस्कत गाय त्या कुडींत आशिल्ली पिडा शिडा ती सगळी सोम्याच्या पांया तळा समर्पया सोम्याचें रगत पडोवन दी तुमच्या माथ्यातून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत वळोवन दी सगळी तुमची कूड तूं नितळ करून दी कसलीच पिडा कसलीच मारेकार पिडा शिडा तुमच्या कुडीन प्रवेश जावन जावच्या आगे ती कूड सोम्याच्या हातान समर्पित करा तुम्ही समर्पित करा तुमचे कुटुंब त्या कुटुंबांत वस्ती करच्या त्या तुमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सद्यांक तुमच्या पती पत्नीक तुमच्या पुता दुवांक तुमच्या आवय बापायक भाव भयणीक सगळ्या सोम्याच्या पांया तळा समर्पया तुमच्या कुटुंबांत आसात पिडेस्त प्रायवंत आसात तांकां सगळें समर्पया तुमचें घर रावचें घर आलतारीचें कूड रांदचें कूड जेवचें कूड तुमी न्हिदोवचें कूड तुमच्या घरचो परिसर बंदोणीची कुटुंबां बंदोणीचो शेजामार सगळें सोम्या समर्पया तुमचे पवित्र सभा आमचे अख्ख्या कदोली पवित्र सभा आमची फिरगस कुटुंब आमचो वाडो आमचे समाज आमचो राज्य आमचो देश आमचो राष्ट्र सोम्या समर्पया अख्ख्या संवसारांत विस्तारलेली कोरोना पिडाय सोम्या समर्पया जेजूचे पवित्र घर अख्ख्या संवसाराचे शिंपड असो सगळ्या मनशा कुळाक हे पिडेत हांव सुटका सोडून लाभचे बसत आमी मागया सगळो संवसार बंद जाला कैद जाला आनी आखांताच्या परिस्थितींत आसा
मनशान चिंतले गंजेंस घडना असले संदेह परिस्थिती वळख जाल्या संसाराके सोम्याची काकूळ तूं आमी मागया हो सगळो संसार सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया सोम्या हो संसार घे देवसाराच्या बांदपासारा वळगल्या संसाराक सुडका सोडून लाभय म्हणून आमी मागया काकूळ तूं मागया आनी सगळे समर्पण आमी करया सगळो जेजू तुका समर्पिता म्हणलें गीत आमी गावून आमी सोम्याक समर्पिया तुमचे समर्पण करा ह्या वक्ता हे गीत गायतना आमी सगळे आमचे समर्पण करून आमी आमकां सोम्या समर्पण दिवया Soplos Jesus समर्पिता कुशीन सगळो जेजू समर्पिता सोम्या सदा सगळे मुझे कूड तुका समर्पिता मुझे कुटुंब तुका समर्पिता मुझे आवय बापा मुझे भाव बहिणी मुझे पती मुझे पत्नी मुझे कुटुंबादारा मुझे पिडा शिडा मुझे कष्ट संकष्ट नष्ट सगळे सोम्या तुझ्या पायातळा समर्पिता मुझे सेसामारा समर्पिता मुझे वाड्यागारा मुझे बिरगसगारा मुझे समाजाच्या सगळ्या लोकांक मुझे राज्याच्या लोकांक मुझे देशाच्या लोकांक सरकारांक अधिकाऱ्यांक सगळ्या तुझ्या पायातळा समर्पिता सोम्या सगळे संसाराच्या राष्ट्रांक संसाराच्या सगळ्या लोकांक कष्ट देल्या लोकांक कष्ट देल्या संसाराक तुझ्या पायातळा समर्पिता सोम्या ताका आशीर्वाद कर तुझे बेसामारे सर्वस्व आवडीला सोम्या सर्वस्व तुझ्या पवित्र रक्तान तू निदान कर तुझ्या आशीर्वादाने कर सोम्या तुझी गुणकरची दैवी सगत तुझ्या शिराने वळे तुझे पवित्र रग शेडो आम्हा समेस्ता गुण कर सुटका लावाय सोडवर लावाय सोम्या आशीर्वादाने बाप touch us heal us Lord touch and heal us Soplos Jesus समर्पिता ताच्या पाया सरपडता सोम्या सगळे आमचे समर्पण करून तुझ्या पाया सरपडता तुझ्या आशीर्वाद आमकां दी तुझे बेसामान आमकां दी सोम्या सर्वस्व आम्ही तुका दिता सोम्या सर्वस्व आमची पिडा शिडा कोरोना म्हणली मारेकार पिडा शिडा या पिडा वळख जाल्या समेस्ताक तुझ्या पायातळा समर्पिता कष्ट देल्या सगळ्या संसारात तुझ्या पायातळा समर्पिता सोम्या तुझी गुणकरची दैवी सगताच्या शिराशिरेन वळे तुझे पवित्र रग शेडो तू निदान कर तुझ्या नामान बरी कर तुझ्या नामान गुण कर सोम्या सर पाय सगळ्यातले कोण्या सगळ्यातले देवताच्या नाट्या दळण्यातले वासातले मारेकार पिडा शिड्यातले या बिरंकुल खरगातले परिवार सुटका सोडून लावाय तुझ्या नामान गुण कर तुझ्या नामान आशीर्वादी सोम्या हाव मासिरस लॉर्ड touch us heal us Lord आपण गुण कर सोम्या हालेलुया सोम्याची कृपा मागा सोम्याची सुटका मागा सोम्याची झळवळ मागा सोमी तुमका आपणून दी गुण करून दी सुभाव देण्याने आशीर्वादाने करून दी तुमका सगळ्या मारेकार पिढ्यातले सुटका सोडवून देऊ दे पण मागा हालेलुया 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 मगळ बाबणीनो निट्ट बमी वर्षां पवित्रत्म्याची मसत आमी मागया तसो पवित्रत्म आमच्या मुखल्यार रावन आमकां वाट दाखोवन दी तसो पवित्रत्म आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण करून दी तसो पवित्रत्म आमच्या बगले रावन आमकां संगात दिवन दी तसो पवित्रत्म आमच्या वयर रावन आमकां आशीर्वाद दिवन दी ह्या मरेकार पिडेंतलें ह्या मरेकार संकश्टांतलें ह्या संदिग्ध परिस्थितींतलें आमकां राखोवन दी सुडका सोडवून दिवन दी म्हणून मागया हे पवित्रत्म्या आमच्या ते देवन ये म्हज्या कुडीन देवन ये म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या सगळ्या जिवांत देवन ये म्हज्या कुटुंबांत देवन ये कुटुंबाच्या संदेन देवन ये म्हज्या समाजांत देवन ये म्हज्या परिसरांत देवन ये म्हज्या राज्याचेर म्हज्या देशाचेर म्हज्या संवसाराचेर देवन ये पवित्रत्म्या ह्या बांदपासांतले ह्या देवसाराच्या बांदपासांतले ह्या पारेकार पिडेशिड्यांतले आमकां सुटका सोडवण लाभय पवित्रत्म्या म्हूण मागा पवित्र आत्म्या ये तुझ्या उजान पवित्र आत्म्या पवित्र पवित्र
पवित्रात्म्या अभिषेक कर आमका आशीर्वादित कर तुझ्या बेसावारी पवित्रात्म्या नितळ कर तू पवित्रात्म्या देवाने आमका पवित्र सगळे मेळेपणात नितळ कर सत्य भक्तासाचे मेळे शेळ्यात आमका नितळ कर सगळ्याच्या पवित्र रगतांचे शेळ आमका तू नितळ कर पवित्रात्म्या देवाने पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या नितळ कर आमका नितळ करून घे पवित्रात्म्या आमका तू पुढे शेळ्यातले गुट करून घे पवित्रात्म्या सुटका सोडवा लाभ घे पवित्रात्म्या सगळ्या राजवस्त्रातले निवारून पातकाच्या पातकासांच्या पातकाच्या मेळापणातले तू नितळ करून देवाने पवित्रात्म्या आशीर्वादित कर पवित्रात्म्या देवोय तुझो उजो देवोय देवोय तुझो उजो आशीर्वाद देवोय सगळं देवोय सगळ्या विनाशिला आई रमेश सुद्धा पैस देवोय तुझो उजो देवोय तुझो उजो बाबणीनो आमच्या समयान आमकां पडला पवित्रात्म्यान आमकां सत्यान भरला पवित्रात्म्यान आमकां आशीर्वाद दिला पवित्रात्म्यान आमकां ताच्या उज्यान पटोवन धरला ह्या संदर्भात देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया जेजू तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू आराधना तुका हालेलुया 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 मगळ बाबणीनो सुमयान हे सगळे मिसांत नवेनंत आराधनांत वांटेले जावन ताची सकत बेसांव जोन गोंक आमकां फोव केल्ल्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड जोरान ताळयो पेटून ताका अर्गां दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधना जेजू हालेलुया हालेलुया मगळ बाबणीनो आतां आमी सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया हो आशीर्वाद म्हजेर मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबाच्या सन्याचेर म्हज्या घराचेर हांवें करच्या वावराचेर परगांवांत असले आमच्या भाव भयणीचेर कश्ट दिल्या भाव भयणीचेर अख्ख्या संवसाराक कश्ट दिल्या सगळ्या मनशा गुणाचेर हो आशीर्वाद पडोवन दी म्हूण मागया सगळीं दिमी घालया गावया गीत हे देवडा सक्रामेंता येद्या वोडा सक्रामेंतान सष्टांग नामान करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशें बापा तशें स्तुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एकास्ताल्यान हसिता तुका दोगायच्या स्पिरितान समासामी नावार्ता आमेन प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून वळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर तूं देवाचो पोत म्हणलें 7 जाणां जावन ह्याच एका दिसा देवाक तुका सोम्याक आराधन करूंक आमकां फोव कर आनी अशें आमा समेस्तां सासणेक जेवेत जोडूंक पावोवंक फोव कर म्हूण आमी मागता जुची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन
मोगल भाव भयणीनो एक घडी उबी रावया आमी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा ह्या मंगळाराच्या दिसा सांजुदाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणतळार नव्यानाच्या मिसांत नव्यानांत आराधनांत वांटेली जावन देवाची कृपा बेसांवां जोड घेतिल्ल्या तुमकां अभिनंदन पटयता देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमचे खातीर निरंतर मागोन आसा तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता बाप रावला संगी मेळोवन तुमकां आमी सर बरें मागता देवाचे आशिर्वाद मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून आमी विनंती करता तशेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूबार हे नव्यानाचे मीस पळोवंक तुमकां अवकाश करून दिल्ल्या भाऊ विनोद गंगुळ्ळी तसो पूत अविनाश गंगुळ्ळी आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा ऋणी जावन आसा तांच्या मुखांतर हे सगळें भक्तीपण तुमचें तें येवंक साध्य जालां तांच्या ह्या बऱ्या मनाक तांच्या सेवेक देव भरपूर आशिर्वाद दिवं दी म्हणी आमी मागता आतां आमी सगळीं उबी रावया उबी रावन निमाणें गीत गायतना देवाक मुरयेमाची मजत मागया माय म्हयन्यांत आमी आसा माय म्हयन्याची आमी मजत मुरये मुखांतर आमी मागून घेवया उबी रावन माय म्हयन्याची गीत आमी गावचें सगळ्यांत आमी मतींत दवरता काळजाच्या कोण्या मुज्या नामान तुका बोरवोस आमच्या माय मोयन्याची दुलो प्राण्ये चरणां तुज्या लागता माये लाबाशेकर आमकां देणे आत्मोराकचे पापाविले परतून आमी पडनाशे आजा सर्गे जियेशे मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगीन कुर्सीचे गुरवेन आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी